वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत असे. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त ठणठणीत असे. आणि पळय हांगासर हॅलो, आयज आमगे व्हाईट व्हाईट आयज नवरात्रातलो व्हाईट डे. सो व्हाईट अँड ब्लॅक केन्ना येयलो जाल्यार केन्नाच कॉम्प्रोमाइज ना, नो कॉम्प्रोमाइज. अदरवाइज हांव इग्नोर करता. सो तेगे फेवरेट सो आयज तेगे फेवरेट कलर व्हाईट, ब्लॅक अँड व्हाईट जिंदगी तेगेली. सो व्हाईट कलर न्ही आयज, सो तेणें आयज व्हाईट कुर्ता बी घातला. तर आयज आसा मंडे आणि सांजची न्ही आता 4:30 सुमार जाले. तर आमी रेडी जावन वता देवळान. एक्चुअली मॉर्निंग वचपाची आशिल्ली, प्लॅन आशिल्लो मॉर्निंग वचपाचो, बट हो मातसो मागीर बिजी जाला, एका अर्जंट काम येयलें तेका लागून हो गेलो सकाळी. आनीक आतां म्हटल्यार जेवन बिवन चली या अशें म्हणून देवळां. नवरात्रांक कोणू खंयच्याच देवळां वचूना न्ही. वताली आमी 2-3 कडेन तरी वताली, 2-3 दीस तरी अशें खंय. बट ह्या खेपी वनू खंय वचप जालें ना. सो म्हटल्यार चली या अशें म्हणून. आयज कितल्यावो दीस रे? चवथो 5वो कसो कितें तरी दिसता. हा 5वो दीस. 2 दीस स्किप केला मी, 2 दीस गेले, आयज 5वो दीस. सो मागीर रोखडेच दीस अशेंच वयता न्ही, रोखडो दसरो येतलो मागीर अशें म्हणून म्हटलें चल या. आणि आता हो आशिल्लो सांजचो घरा कडेन, तरी या म्हटलें. आणि हेणे व्हाईट घातला. तुम्ही म्हणटले हांवें ग्रीन कित्याक घातला काय म्हणून. एक्चुअली म्हाजे कडेन न्ही व्हाईट साडी आशिल्ली पळय, ती पयरच चवथी कडेन हांवें डिक्लटर केले. 2 व्हाईट साडी आशिल्ल्यो, दोनूय डिक्लटर केले. आणि आसा म्हाजे कडेन ऑफ व्हाईट क्रिमीश कलरची साडी काडलेली हांवें न्हेसपाक. हो म्हणपाक लागलो नाका, ती बरी दिसना खंय ताका साडी. क्रीम कलर आणि तेका रेड बॉर्डर आनी रेड पल्लू, सिल्क टायप अशी साडी. हो नाका म्हणपाक लागलो, साडी ती बरी दिसना, पन्नी दिसता काय. सो मागीर आणि म्हाजे कडेन व्हायटान ऑप्शन ना, 2 डिक्लटर केले न्ही हाल्ली जाता चवथी कडेन. सो तो कलर रिस्टॉक करप जालो ना, तेका लागून मागीर खंयचे न्हेसो. मागीर हांव म्हणपाक लागलो ही साडी न्हेस पळय. हांवें पयर चवथीकूच न्हेसला मरे, म्हणल्यार म्हाका सांगता ना तीच साडी बरी दिसता. आणि व्हाईट ब्लाउज न्ही का तेजे, आनी खंयच्याच साडीचे व्हाईट स्पॉट्स आहा न्ही. हय, ग्रीन साडी आनी तेका अशें करून व्हाईट स्पॉट्स आसा न्ही अशें म्हणून. मागीर म्हटलें आसूं चल अशें म्हणून, खुश करेंगे हजबंड को खुश करेंगे म्हटलें. म्हणून मागीर आसूं म्हटलें हीच साडी न्हेसया अशें म्हणून. आणि रातची आतां म्हटल्यार आतां 4:30 जाल्यांनी, देवळां वचून बी येतली. आणि मागीर रातची दांडियाक वतली. तेन्ना बी आयज हांव साडी न्हेसतलें. पळय एखादें हीच न्हेसतलें, ना जाल्यार क्रीम कलर. म्हणल्यार घरा कडेन आमी कशी पावता पळय, कितल्यांक पावता तेचेर डिपेंड. इफ सपोज लेट जालो पावपाक न्ही जाल्यार आनी साडी बी चेंज करपाना, हेचेरूच मातशें पोटाक कितें घालपाचें आनी वचपाचें हांगा दांडिया खेळपाक. आणि ना जाल्यार बरो टायम बी आसा न्ही जाल्यार मागीर साडीचे सबंद चेंज करतले. आनी साडी न्हेसपाक म्हणटा एक मातसो एक्स्ट्राच टायम लागता न्ही. मागीर तेजे सारकी कांकणां घालपाक जाय, ब्लावज सोदपाक जाय, आयन करपाक जाय, इयरिंग जाय, हे जाय ते जाय, हेअरस्टायल जाय अशें म्हणून. पळोवया कशें कितें जाता तें, टायम मेळटा तेजेर डिपेंड. तो खंय होच कुर्ता घालून वयतलो आयज. तेजे कडेन 3 कुर्ताचे ऑप्शन आसा आणि 4 का 5 शर्ट, 5 काय कितले शर्ट आसा. आणि एक तो नेटेड टायप हांवें दिल्लो पळय तो एक आसा लेसीचो. आणि 5-6 टी शर्टा ऑप्शन आसा. व्हाईट कलर आणि ब्लॅक कलरचे ऑप्शन भरपूर आसा. शर्ट जे आसा पळय न्हू, 4-5 शर्ट जे सांगता पळय हांव, ते 5 का 6 कितले शर्ट आसा. सेम शर्ट हा, प्लेन व्हाईट कलर, प्युअर कॉटनचे, सुती कॉटन जेका आमी म्हणटा पळय, पयलीं थंय या प्युअर कॉटन जेका आमी म्हणटा पळय, सुती कॉटन ते सेम. कोणी म्हणटाले की ते एकूच शर्ट परत घालता म्हणून, बट तशें ना, भरपूर ऑप्शन आसा तेजे कडेन. टी शर्ट्स बी तशीच प्लेन व्हाईटान भरपूर टी शर्ट्स आसा ऑप्शन. आणि सांगपाची मेन गोष्ट म्हटल्यार की आमी आतां खंयच्या देवळान वता. तर आमी एक्चुअली कुलदेवाक वचपाचो प्लॅन आशिल्लो आयज, बट सकाळीं वचूना न्ही. आतां इतले पयस सांजचे वचून बी कांय उपयोग ना, देवूळ बंद आसता. बंद म्हळ्यार भायल्यान दर्शन घेवपाचें तशें आसतलें. म्हणून म्हटलें चल दुर्गादेवीक या. आणि तो संतोष मातेच्या देवळान व्हरता म्हाका. आणि खंयच्या देवळान रे?
सोमान न्याय खूप मम्माई देवळान ते गरबा चालू आसा तर वता आसतना थंय देवळान वतली आमी आनी तो गरबा जो आसा पळय न्हू म्हळ्यार थंय गरबा खेळटा दांडिया खेळना तो गरबा तुमकां दाखयतलो बेगीन खेळटा ते 5 ते 7 तेंगेलो टायमींग आनी गरबा जो आसा सगळीच खेळना जी कोण पळय थंय प्रॅक्टिसेक येता पळय न्हू तीच खेळटा थंय सो तो बी दाखयता तुमकां लास्ट इयर बी हांवें शूट केल्लो थोडोसो ओनूय बी थोडोसो तुमकां शूट करून दाखयता थंय गरबा खेळटा तो त्याच्या पयलीं आमी देवळान वचून येतली 1-2-3 देवळां म्हळ्यार लागीं जी थोडीशी देवळां आसा पळय न्हू थंय वचून येता एक थोड्याशा देवळान तरी देवाक पांय पडपाक वचपाक जाय न्ही अशें म्हणून संतोश मातेच्या देवळान हांव केन्नाच पावूना ते हांव फर्स्ट टायम वता तूं बी फर्स्ट टायम वता रे सो ते फर्स्ट टायम हांगा लागींच आसा देवूळ स्टील आनी दुर्गादेवीचें देवूळ जें तुमकां लास्ट टायम बी दाखयलें थंय बी वचून येतलें उलयता म्हळ्यार मार्केटान पावली सो देवळान पळोवया खंयच्या देवळान पयलीं वचपाचें दाखयता तुमकां पावली आमी देवळा कडेन आनी हो जो तुमकां हांगासर ब्रीज दिसता पळय तो काली रिवर ब्रीज ज्या ब्रिजा वयल्यान आमी कारवार वता आसतना युजली ट्रॅवल करता पळय तो वो हांगासर तुमकां सिंगल दिसता तो न्यू ब्रीज आनी हांगा डबल दिसता तो ब्रीज मॉडर्न पडला तो हो पळयात हांगासर मॉडर्न पडला तो ब्रीज सो आनी आमी हांगासर आतां इतले पयस आसा आनी हें देवूळ संतोष मातेचे आनी हो हांगासर हॉल हांगा लग्न बीन जाता ह्या हॉलांक सो सायडीन येयला आनी कसलो व्यू मेळटा पळयात सारको बिचाचो व्यू आनी वारो असलो मारता आतां हांव उलयता ते तुमकां कितलें आयको येता खबर ना बट वारो मस्त मारता ही सगळ्यो व्हडी नुस्त्याक ह्या सायडीच्यान ह्या सायडीन सगळ्या व्हडी पाळे व्हडी म्हणटा न्ही रे सो आनी हो सांगता हें खंय कालवां काडटा ती खंय हें सगळें हां हें फातर हांकां कालवां लागता हें सगळें फातर सो आमी अजून देवळां वचूना सो आमी घरा आहा न्ही रे थंय सो ताका लागून कसरो जाता उदकां सो आमी अजून देवळां वचूना चलात तर पयलीं देवळान या दर्शन घेवया सो देवाचें आमी जे एंटर जाला पळय ती देवळाची फाटली सायड सो आनी हें अशें फुडल्यान वचपाचें दर्शन घेऊन आम्ही बाहेर सरली थंय न्ही दांडिया काय गरबा कितें तरी आसा दिसता सो लोक बरे लेहंगा बी घालून येतात येवपाक लागल्या आमी देवाक पांय पडल्यान येयली भितर शूट करूना कित्याक आमी जेन्ना भितर सरली पळय तेन्ना न्ही कोण तरी एकलो चेडो फोटो काडटालो तेका भटान सांगलें ना व्हिडिओ फोटोज काय काडपाक अलाव ना अशें म्हणून आनी ताणें बाबड्या फोटो बी डिलीट केले वचून विचारून येयले तो परत आपूण डिलीट करूं का म्हणून भटाक थंय फुडें वचून हय म्हणलें दिसता ताका सो मोस्टली न्ही अशेंच जाता खंय गेले न्ही देवळांनी बीन भितर न्ही चड अशें शूट करपाक मेळना सो ताका लागून हांवें आनी कांय शूट बी करूना भायर जे देवी पुजयल्ली पळय मंडपान थंय ते दाखयले तुमकां पळय तेच इतलेशें शूट केलें आनी थंयच्यान आमी आतां भायर सरली आनी आतां आमी दुर्गादेवीक वता जे लास्ट टायम तुमकां देवूळ दाखयलें पळय दुर्गादेवीचें त्या देवळान वता
सो आता नवरात्रा म्हणटकी दुर्गा देवीच्या देवळान बी वचप पुतनी, सो तिजोच उत्सव न्ही अशें म्हणून आता थंय बी वता, थंय वतली आनी मागीर महामायेचें देवूळ आसा, मम्मायेचें देवूळ म्हणटाय, सो त्या देवळान वतली, थंय गरबा खेळटात, सो तो तुमकां थोडोसो शूट करून दाखयता आनी मागीर घरा मागीर आमी दांडियाक वचपाचे. सो चला तर आता या दुर्गा देवीच्या देवळान आयज पळोवया कितले 3-4 देवळां दाखयतले, आनी जे कडेन आमी वता पळय दांडिया खेळपा ते बी महामायेचेच देवूळ न्ही रे, ते बी महामायेचेच देवूळ. सो एक्चुअली न्ही आमी एवरी इयर न्ही, लास्ट इयर आमी हांगा वय गेल्ली गिंडी देवी न्ही रे, गिंडी देवी त्या देव थंय वताली, थोल्लेबाग वताली दांडिया खेळपाक, बट अंदू आमी हांगा वता आरवांक महामायेच्या देवळान, थंय भरपूर लोक बी येता. आनी काल बी हांव दांडिया खेळ्ळे, काल मागीर म्हाजे पांय दुखपा लागले, म्हणल्यार पांय दुखपा लागले इन सेन्स कशे पोंच्यान पांयाचे तळवे आसता पळय ते दुखपा लागले, सकाळी उठपाक जायना म्हळ्यार चलपाक जायना जालें, संवय ना न्ही चपलां बी घालनासतना आमकां, म्हाका खंय गेल्यार चपलां पयलीं जाय म्हाज्यान जायना, आनी फ्लॅट बीन चपलां घालून म्हाज्यान जायना, म्हाका पांय दुखता, सो ताका लागून पांय दुखपा लागले, सकाळी उठपाक जायना जालें. स्टील आयज बी वयतलें हांव. काल आमी कितले 2 राउंड खेळिले रे, टोटल 3च राउंड काल थंय खेळिले, आयज 4 राउंड खंय, काल 3च राउंड लेट स्टार्ट केल्ले, आनी आमी जेन्ना थंय पावले पळय तेन्नाच फर्स्ट राउंड चालू जाल्लो, एका वच म्हणलें वचूं ना, हांव सेकंड राउंड आनी थर्ड राउंडच खेळ. आनी भाऊ काय स्पिन करपाची दांडिया बी हाडून दिल्या, काल मातसो हेवी नेट बी मारलो तेणे, ती ल्हान भुरगीं आसली ती बी कोणान एकली विचारीन तूं खंय घेतली काय, ल्हान भुरगीं बी बरे मज्जेन पळयता हेका. काल कारवार वचून सोदून हाडली तेजे खातीर हांवें ती, ऑनलायन घेवपा आशिल्लें बट ऑनलायन लेट पावताली म्हणून कारवार वचून घेतले. सो चला तर सनसेट जावपाचो टायम जालो न्ही रे. असलो पावस येता ना, कितलो काळोख जाला ना, भायर वयर बी सगळे काळोख जाला, वारो मारता थोडो न्ही, म्हटल्यार वादळ बी येना तसं कसलो धुल्ल जाला न्ही, भोवरो जाता पळय न्हू त्या टायप सगळे धुल्लाचे हे जाले भायर सरतना आमी. सो आनी वारो बी बरो सुटला, ते शॉप्स वाले बी नाशिल्ले पळय, म्हळ्यार जेंच्यान फेरी लायिल्ली पळय ती शॉप्स ते बी आपल्याले बंद करता आता, शॉप्स बी पॅक करपा लागले, फुलकारान बी सगळें पॅकअप केला, म्हळ्यार हे जाता न्ही वारो बिरो मारता चमकानी पावस येयलो जाल्यार अशें म्हणून. सो आमी आतां दुर्गा देवी थंयच्यान देवळांतल्यान भायर सरल्या, आतां वता महामाया देवळां, महामाया देवळां. ऑलमोस्ट न्ही एक अर्दवर सुमार जालें दिसता आमी गाडयांत बसून आहा न्ही रे, अर्दवर जालें काय मायज जालें, अर्दवर मायज जालें, 1 वर सुमार जायत येयलें, आमी गाडया बसून आसा. आनी हांगासर लोक पळयात कितलो तो देवळां, म्हळ्यार देवळाचो भायरचो मंडप आसा जितून गरबा खेळटा पळय तो, इतलो लोक आसा हांगा, लायट ना आनी पावस बी पडटा, सो ताका लागून तेंच्यांनी स्टार्ट करूं ना. आनी देवळांक भितर बी वचपाक मेळना, सगळी गर्दी, ताका लागून आमी कारीनच आसा, त्या सायडीच्यान आशिल्ले आतां हांगा येयल्या. पळोवया
पावस थांबला जाल्यार वतली. वचपाक काय न्ही, हांगच्यान थंय देवान मातशी भिजतली, बट गर्दी आसा, वचपा मेळना. तेका लागून बसल्या. पावस थांबला जाल्यार वता भितर, ना जाल्यार मागीर भायल्यान पांय पडून वतली. पळोवया. रातची न्ही 7:45 जाली आनीक आमी आयली उदळ घरा कडेन. देवळान गेल्ली पळय न्हू, थंय पावस काय थांबपाचो नांवूच घेयना जालो. सो आनी लायटी नाशिल्ली, तेका लागून गरबा जो आसा पळय तेणी स्टार्ट बी करूं नाशिल्लो. लायट नाशिल्ली न्हू. ती म्हणून बाबडी कितें करतली. सगळो लोक बसलेलो आशिल्लो, तुमी पळयलेच पळय व्हिडियोन. गर्दी आशिल्ली भितर. आमी न्ही पांयां पडली आनी येयली. आनी लायट बी ना, लोक सगळो बाबडो पावसा लागून थंय भितर चिड्डोन एकमेकाचे आसा, तेका लागून हांवें थंय कांय शूट केलें ना. हांवें घरा कडेन आयली, चेंज बी केलें. आनी पावस आसा पळय तो अजून पडत आसा. आमी कितल्यांक येयल्ली रे? 6:30, 6:45, 6:30 न्ही रे? 6:30 सुमार आयिल्ली आमी. आनी येता आसतना न्ही वाटेर पावस थांबलो, म्हळ्यार बारीक पडटालो मातसो. आतां घरा कडेन यो जाल्यार परत मोठो पावस जो आसा पळय न्हू स्टार्ट जालो. गडगड मारता, झगलायता भायर. आनी एक मातशें बरें की लायट आसा अजून म्हटल्यार. सो लायट आसतनाच म्हळ्यार जेवणाची तयारी जी आसा पळय ती करून घेवया अशें म्हणून. आनी हांव डिनराचे तयारेक लागलें. भायर असलो गडगड आनी झगलो मारतना आमचें माजर बी भिवून टिपई पोंदा बसलेलें. आतां ताणें कितें हाडून घातलं तेका लागून भायर येयलें तें भिवून गडगडा आवाजाक सामकें. आमी यो जाल्यार टिपई पोंदा असो बसला भितर. सो तेजी डिलिव्हरी लागीं पावल्या. आतां हेका म्हटल्यार बॉक्स एक हाड म्हण तेका. आतां तें बॉक्स हाडपा फाल्यां हाडटलें पळयता. आनी आतां डिनराची तयारी जी आसा पळय ती करून घेता. भितर वावर चालू आसा डिनराचो. जाल्यार रे हांव व्हिडियो करता, आपूण येवन रावला हांगा उबो लायनीक. सकाळीं न्ही आमी डोसा केल्ले ब्रेकफास्टाक. सो तेजेच न्ही बॅटर थोडेशें उरलेलें. तर डिनराक बी आपल्या डोसा जाय. दाखय रे कसलो जालो तो डोसा. मस्त न्ही. पेपर असो पेपर डोसा केला. आनी भाजी केल्ली सकाळीं, बटाटाची डोसा आनी भाजी. सो तेच बॅटर उरलेलें थोडेशें, तर तें आतां ताका जाय खंय. सो तेच करून दिता ताका आतां. आनी म्हाका न्ही आतां टेंशन येयलां दांडिया वचपाचें. असो करून पावस पडल्यार कशें वचपाचें दांडिया. हांवें साडी बी सगळी रेडी केल्या न्ही. आयज म्हजो मूड आशिल्लो साडी न्हेसपाचो अशें म्हणून दांडियाक. बट हो पावस आनी पावस पडल्यार वचून काय फायद ना. दांडिया काय खेळपाक मेळना, भिजून काय खेळपाना दांडिया. पांया कडेन बी सगळे बुरशे जाल्ले आसतले. साडी ड्रेस सुद्दां घालून खेळपाचो मन येना पावस पडला. आनी पावस न्ही असो ना बारीक पडटा असो बी ना, कंटिन्यू पडत आसा मोठो असो. तुमकां कसो दाखवू आतां काळखाक पावस पळयात पडत आसा. आतां कितें करपाचें. मन आशिल्लें दांडियाचें. काल बी बरो मनान खेळ्ळा आनी आयज पावसा पळोवन हो म्हणटा आपूण तर येत ना खंय. असो पावस पडटा जाल्यार वचप ना. आनी तो हो म्हणटा आतां पावस थांबल्यार बी नाका. आतां 8 जाली आनी 1 वरान थंय काय इम्प्रुवमेंट जावची ना न्ही अशें म्हणून. सो पळोवया कशें कितें जाता तें दांडियाक वचपाचें. होप करता पावस थांबल्यार पुरो म्हणून. एटलिस्ट एक तरी रावंड. आयज आनी 4 रावंड आसा म्हणटाले. एक तरी रावंड खेळपाक मेळटा जाल्यार पळोवया. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. सो तेतून म्हणल्यार आमी जेवणाची बी तयारी करून घेता, जेवता बीन आनी मागीर पळयता वचपाच्या टायमार. सांगता मागीर तुमकां अपडेट दिता वता काय ना ती. आनी मेळया मागीर तेन्ना. सद्याक हांव म्हाजी भितरली कामां जी आसा पळय ती आटोपून घेता. सो आमी न्ही फायनली रेडी जाली आनी टायम 10:30 जाली. आनी आतां आमी वयता दांडिया खेळपाक. पावस आतांच मातसो 9:45 सुमार कमी जाल्लो. हेणें कॉल केल्लो थंय. सर आतां दांडिया स्टार्ट करता म्हणपालो. सो न्हेसलें. हांवें पयलीं न्ही ड्रेस घातलेलो. चल बेगीन चल. हांव बंद करून येता तुजो. सो हांवें न्ही पयलीं ड्रेस घातलेलो. तो काडलो ड्रेस. मागीर हो साडीच न्हेसतो म्हण लागलो. सो मागीर हांव परत साडी बी न्हेसलें. सो ताका लागून टायम जालो. उदोचीच साडी न्हेसल्या आनी ती व्हायट कलर साडी बी आनी काडूं ना. हेका लागून व्हायट कलरान साडी आतां पावसाक न्हेसपाचें ना आनी पावस पडून सगळें हें जालां आसतलें. सो पळोवया. बरें जर दांडिया खेळपाक मेळटा न्ही जाल्यार हांव खेळटलें, नाजाल्यार तुमचे कधी शूट करतलें. हांव जर दांडिया खेळपाक गेलें न्ही मागीर शूट करपाक मेळना न्ही. ताका लागून पळोवया कशें कितें जाता तें. सो कशें कितें जाता तें तुमच्या वांगडा शेअर करतलेंच. सो चलात आनी टायम वेस्ट करनासतना या थंय मेळटा मागीर.